बोवी साक्रामेंतांतल्या मोगळा जेजू तुजे मुखार आमी सरपडून आसाव तुका आमचो आराधन भेटयताव भियेनाकात हांव तुमचे सोवे आसा म्हणलो तुजो उलो आमी आयकताव तूं आमचे संगी आसतना कसलीच बेभिरांत आमकां ना मोगळा सुमया तुजे मुखार आज विविध कुटुंबांत आमी आयल्याव तुजेर आमचो भरवोसो दवरून आमची जायती तेसावां हाडून आयल्याव प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यां पासून प्रायवंता पासून मागोवंक आमी आयल्याव मोरये माये मुखांत्र तूं आमचे मदें आयलोय मोरये मायेचो आत्मीक आवयपणाचो मोग आमी भोगून आज तुजे संगी एकवटोवंक आनी तुजे आशिर्वाद घेवंक आमी हांगासर आसाव देखून मोगाळा सुमया तुजे आशिर्वाद आमा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबांतल्या ल्हान भुरग्यांचेर युवा जाणांचेर वडिलांचेर प्रत्येक जावन पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तूं वत म्हणून आमी मागताव जेजू मोगाळा आराधन तुका म्हणलें गीत आमी सांगता गावन आमचो आराधन सोमयाक आमी भेटोवया Urme Sagoya
बसा. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हरयेचे एक जिवीक एक न्हय आनी एका तराचें भें आसता. पूण जाणवाय आनी बुद्वंतकाय आसच्या मनशाक कारणांतर भें येता. भें मुखार कितें घडात म्हूण न्हू, भें एकसुरपणाचें, भें सोलवणेचें, भें मोरणाचें, भें कश्टाचें. पूण असल्या मनशांक बुजवणेचीं उतरां दिवन सांगात दिलो तर भें नपयस जाता. धाकटुलें भुरगें वडिलांच्या सांगातपणाक थंयसर सुशेग घेता. ह्या संवसारी पळयणारी जावन आसचें आमकां आमच्या पळयणार सोम्यान आपलो सांगात दिला. तो आमचे संगी आसतना आमकां कसलेंच बेभिरांत आसचें ना. देखून आमी गायता जायते फावटी सोमी संगी आसतना बेभिरांत म्हाका ना. सगळो पवित्र पुस्तक आनी तांतलीं उतरां घडिता देवाच्या हाजरपणाची, देवान आमकां दिल्ल्या सांगातपणाचो संकेत. प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकांत 360 फावटी भिये नाकात म्हणली उतरां आमी आयकत हांव देवात हांव. कायनाक देव म्हणटा, जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताचे कडचे 7 वांट्यांनी फारीकपण घेतले अशें ताका तो धैर्य दिता. मोइजेक इजिप्ताक धाडटना भिये नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणून बेतकाटे दिता. विविध प्रवाद्यांक आनी प्रत्येक जावन जेरेमियाक भिये नाका, तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सांगाता आसा म्हूण सांगात दिता. जाकारीक देवदूता मुखांतर तो सांगता भिये नाका, देवान तुजें मागणें आयकलां. मोरयेक गाब्रिएल दुता मुखांतर तो सांगता भिये नाका, देवान तुजेर दया दाखयल्या. गोवळ्यांक देवदूता मुखांतर आयकतात उतरां भिये नाकात, तुमकां संतोशाची खबर हाडून आयला. सिमोन पेद्रोक समाधान तो करता म्हणून भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दर्यांत जेजू सोलोन येताना धर्मदूत भियेले, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात म्हणले उतरां तांकां आयकली. जिवंत जाल्या उपरांत पयले स्त्रियांक भेटिल्ल्या वेळार जेजून म्हणली उतरां भिये नाकात, वचा आनी म्हज्या भावांक सांगा, सृश्टीचे सुरवेर तावरून मनीस आकांतलो भियेल्लो, पूण देवान ताका सांगात दिल्लो. बुजयले, धैर्यान भरले आनी म्हळें, हांव तुमच्या सांगाता आसा, भिये नाकात. 38 वर्सां तळ्या देगेन न्हिदून आशिल्ल्या पिडेस्ताक म्हाका म्हजो म्हणलो कोणी ना म्हणल्याक जेजू म्हणालो, उठ आनी चल. कशें एक आवय बापूय आपल्या भुरग्या सांगाता आसतात, तशें देव आपले रचने सांगाता आसता. देखून जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? धर्मदुतांची दोण वाऱ्या वादळाक सांपडल्या वेळार ताणी सोम्याक बोब मारिल्ले. मेस्त्री आमी बुडताव. ताणें वाऱ्या वादळाक फरमायले आनी शांत ते जाले. हो संवसार एक दोणी भाशेन आनी ह्या जिणयेच्या दोणीर आमी पळयणारी. आमची जिणी म्हणली दोण विविध संकश्टांनी सांपडून वयर सकला जाता. त्या वेळार धर्मदुतांच्या दोणीर सोंकणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हिदलोलो सोमी जेजू आमच्या जिणयेच्या दोणीर सदांच आसा म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. पूण आमी पावडटा ताचे सरशी धांवोंक आनी ताका उलो मारूंक जाय.
जेजून मुळा म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक सकाशे नात. हांवें कितें जावन आसा आनी कितें करता तें जेजू वरवीं. तर क्रिस्त मेलो, जिवन जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासून विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगात हांव वेगळें करतलो? कश्ट वा अडचणी वा दुखदोवडी, सोम्याचें आश्वासन आमी आयकलां. भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. तेंच गितार रुपार आतां आमी गावया उबे रावन. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडिचो ना तुका. दिव्य घालुया. आमच्या जिणये पळयणार आमकां सांगात दिवच्या आनी धैर्य दिवच्या जेजूक आतां आमी उलो मारया. तुमचे जाप सुम्या आमकां बचाव कर. सुम्या आमकां बचाव कर. आमकां भेंबिरांत दिसतना सुम्या आमकां बचाव कर. पिडा आमकां दावली मारतना सुम्या आमकां बचाव कर. आमचो वावर सलवणेची मेटां देखतना सुम्या आमकां बचाव कर. आर्थीक अडचणेन संपडतना सुम्या आमकां बचाव कर. जिणयेन निराशा भोगतना सुम्या आमकां बचाव कर. एक सुरपण चड जातना सुम्या आमकां बचाव कर. कुटुंबांत समाधान उपजतना सुम्या आमकां बचाव कर. शेजरा मनस्ताप उपजतना सुम्या आमकां बचाव कर. कश्टा वयर कश्ट येतना सुम्या आमकां बचाव कर. तुमचे जाप बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे.
बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे. दुस्मानाचे भिरांतेन आकांतवादीच्या बेस्टवण्यान जियेतल्यांक तुजो सांगात दी म्हूण आमी मागताव. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे. शिकपाचे भिरांतीन मानसीक वत्तडांक जियेतल्यांक चवकसाय दी म्हूण आमी मागताव. आपल्या कुटुंबांत आमाली मनशाचे भिरांतेन जियोवच्या आवय बापायक स्त्रियांक भुरग्यांक तुजो सांगात दी म्हूण परताव. बऱ्या फुडाराक राखून निराशी जाल्ल्यांक तूं तांच्या सांगाता आसाय म्हूण तांणी मांदून घेशे उजवाड दी म्हूण आमी मागताव. आस्पत्रेच्या खटल्यांनी विविध पिडेक लागून कश्ट केल्यांक तुजी उतरां भियेनाकात हांवा सांबळ्ळी परत समाधान दिवन दीत म्हूण आमी मागताव. आमची वैयक्तीक मागणी सोम्याक भेटोवन दिवया. मोगळा जेजू, ह्या पूर्ण थळार तुज्या वयच्या मजती मरिफात आमी सर्व तिचे भुरगीं तुजे भोवती एकठांय जाल्ली आसाव. तुजी कृपा तुजो आधार आमी मागताव. तुज्या दैवीक सांगाता पासून तुजो उपकार आठयताव. आमच्या जल्माच्या पयले घडये तावरो तूं आमच्या सांगाता रावलाय. मोगाळा सोम्या अर्गा तुका विविध कश्टान वरांत हांव तुवें आमकां राखून वेलाय. तुजो आमी उपकार आठयताव. तुजे आशिर्वाद आम्हा सर्वांचेर आनी आमच्या सर्व कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजो तो वत म्हणून आमी मागताव. हे मागणे तुका आमी भेटयताव जेजू. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. हे त्या व्हडा सक्रामेंताक गावन सोम्याचे आशिर्वाद स्वीकार करया. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरखो. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं सदांच आमचे संगी आसाय. आमचो हात धरून चलयताय म्हूण बगूंक शिकय. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सभे असो. मोगाच्यानो आमचे थंय आशिल्ले सकट देवातावन आयले ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. देवाक अर्गां दिवच्यान 3 वर्गाच्या मनशांक पळयता. पयले देवान दिल्ल्या विशेष बेसांवां खातीर अर्गां दिवची. दुसरें देवान दिल्ल्या धाकट्या धाकट्या बेसांवां खातीर अर्गां दिवची. पूण कश्ट आयल्या वेळार निराशी जावची आनी देवाच्या मोगाचेर दुबाव करची. तिसरें कश्टान तशेंच सुखान, पिडेन तशेंच भलायकेन देवाक अर्गां दिवची. आज आमी मोरी देवाची स्तुती गावंक उलो दिता म्हणलो संदेश नियाळ करता आनी प्रायवंता खातीर मागता. मोरयेन तिच्या जिविताच्या हर एक घडितांनी देवाक अर्गां दिली. ह्या मारिफात देवाचे हाजरपण तिच्या जिवितांत पळयले. आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी देवाक अर्गां दिवंक मोरये मायेची ससाय मागया. आमच्या मालगाड्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तांचे मारिफात देवान तासो मोग आमकां दाखयला. तांच्या उतर प्रायेर देव तांकां शांती, समाधान, बरी भलायकी आनी तृप्ती दिवन म्हूण मागया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव बेडिनो तुजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मगे वंशदान सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बेडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडियेत्म्याची भलायकी दी. हरी भगिवो नित्यांक वार मायेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय. हरी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. साम पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवाळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगसिया. तुमी दितात ते बोगसणे सोमयान तुमकां दिला त्या बोगसण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणापरा चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्घ दिया. उतरान जावं, करण्यान जावं, जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्घ दिया. देवाचे उतर हे. सोम्यांची होगली गायता आत्मो म्हजो देवा म्हज्या नांवाडता. आत्मो म्हजो धन्याची स्तुती करता. आत्मो म्हजो रसनाराक वाकणता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उडता. आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिसगाली. देखून ह्या फुडासर संतती म्हाका सदैव म्हणटल्यो. शक्तिवंतान मुझे पासो विचित्रां केल्या. भगेवून जावन ताचें पवित्र
आपणाक भियेतल्या दाखयता संततेतावन संतते पर्यंत उडास ताणें उदवरून दाखयली दया अब्रामा आपल्या बलिश बावळ्यान ताणें बळ दाखयला काळजान वडपणचींच्या गरव्यान दुस्पाट आयल्या पदवेदारांक उसासना थावन ताणें सकलाक घाल्या आनी सर किरकोळ्यान दुबळ्या धाकट्यांक उंच उबारल्या केल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्या आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्या आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणे ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक आदार दिवन आयलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळो मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकातय संतोशान उरता कित्याक आपले किरकोळच्या रांदसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली
देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो, कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्रां कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते थावन संतते पर्यान. आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयला, आपल्या काळजांत ओडपोड चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेधरांक ऊंसासणां तावन ताणें सकला गेल्यांत आनी किरकोळांक ऊंस उबारल्यांत. बुकयल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आपल्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. देवाचें उतर हें मोगाळ भावा भयणीनो, ह्याच ऑगस्टाच्या पयले थावन 6 तारखेवरेग पोर्चुगालाच्या लिस्बन शहरांत जागतीक युवा दिवस वर्ल्ड यूथ डे आचरण जाल्लो आमी जाणाव. हाका पाप साहेब पापा फ्रांसीस हजर आसलो. जायते प्रतिनिधी विविध गांवां थावन भारतांतावन आनी आमच्या उडपी दिएससी थावनी थंयसर हजर आसले. जिमेना म्हणलें स्पेना थावन एक यात्रीक चली आयिल्ली. 16 वर्सां तिची प्राय. 2.5 वर्सां ती तिची दिश्ट चड उणें चडावत गेल्ली. 95% दिश्ट तिचे तावन सोडून गेल्ली. फकत 5% इल्लेशे जळकातेले. 5 तारखेर गेल्या त्याच हप्त्यांत पापा फ्रांसिसान मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी त्या चलयेन जेजूक पवित्र कुंभारांत स्विकार केलो. आनी उपरांत मागणें करून आसतना एकाच सणे त्या चलयेची दिश्ट तिका पाटी मेळ्ळी. ती म्हणूंक लागली, I opened my eyes and I could see perfectly. 95% sight loss जाल्ली चली 6 दिसां आदी परत देवाच्या कृपेन मोरयेच्या मजतीन आपली दिश्ट संपूर्ण थरान घेवंक पावली. अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम द वर्जिन मेरी म्हणून ती उद्गारूंक लागली. ह्या स्पॅनिश चलये थंय जिमेना थंय आमी अभिमान पावता आसतना मोरी माई आजून आमचे मदें हजर आसा म्हणल्याक एक साक्ष आमच्या दोळा मुखार आसा म्हूण आमी मानून घेता. मोगाळ भाव भयणीनो, खुर्सार तावन मोरये मायेक ही तुजी माता म्हणून जुआंवच्या ताबेन जेजून दिल्ली ती. आनी जुआंव तो थंय तुमकां आनी म्हाकाय ओपसून दिल्ले आमी जाणाव. त्याच मोरये माये आत्मीक मोग आमी भोगून आयल्या आमच्या बाळपणांतावन. आनी त्याच मोरयेन गायिल्ले तें स्तुती गीत आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें. मोरयेची जिणींच देवाक गायिल्ले एक स्तुती गीत जावंक पावुल्लें. कित्याक तिच्या जिणयेच्या हर एका घडये ती देवाची स्तुती गातली. पडव्या गाब्रिएलीन मोरयेक इसबी हाडिल्लेंच तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून मोरयेन देवाच्या उतराक खालतीमान घाले आनी आपल्या गर्भांत बाळ जेजूक स्विकार केल्ली. ती पवित्र पुस्तक आमकां सांगता धांवी ती गेली म्हणून
तिच्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक भेट दिवंक आनी तिका कुमोग करूंक. जॉन रोज म्हणलो एकलो बरयणार आमकां सांगता, मोरी नाजरेत थावन त्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या हेब्रोन शहराक 69 मैलां पयस आसच्या ह्या शहराक ती धांवाधावी गेल्ली आपल्या मावशे भयणीक कुमोग करूंक. आरे थंयसर ती पावल्ल्या वेळार म्हज्या सोम्याचे माथेर म्हाका भेट दिवचें हे भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें म्हणून एलिझाबेथ उद्गारली. आनी मरयेच्या गर्भांत आशिल्ल्या जेजू बाळकाक वळखलो एलिझाबेथीच्या गर्भांत आशिल्लो जुवांव संतोशान उडखाणां मारूंक लागलो. आनी त्या वेळार मोरये मायेन गायिल्लें गीत आज मॅग्निफिकात म्हूण आमी म्हणटा तें स्तुती गीत आमी आयकलें. स्टॅनली जोन्स म्हणलो एक नांवाडीक बरयणार म्हणटा, द मॅग्निफिकात इज द मोस्ट रेवोल्युशनरी डॉक्युमेंट इन द वर्ल्ड. हे मोरयेचें स्तुती गीत संवसारांतल्या भोव क्रांतिकारी दस्तावेज जावंक पावला. कसली क्रांती ह्या दस्तावेजांत आसा, कसली क्रांती मोरी परगडता, जी क्रांती तिचो बाळ जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत हाडून आयिल्लो तीच क्रांती आमच्या मुखार ह्या स्तुती गितां मुखांतर ती परगटून आसा. क्रांती 3 तरांची, नैतीक, सामाजीक आनी आर्थीक. ही स्कॅटर्स द प्राऊड इन द प्लॅन्स ऑफ देअर हार्ट्स. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतलेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यात म्हणाली ती. ही कास्ट डावन द मायटी अँड एक्झॉल्ट्स द हंबल. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक आनी विनितांक ताणें उंच उबारल्यात. ही दुसरी सामाजीक क्रांती. आनी तिसरी जावन आसा आर्थीक क्रांती. ही हॅज फिल्ड द हंग्री अँड हॅज सेंट अवे द रीच. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. मोगाळ भाऊ भयणीनो, जेजू एक मोगाची क्रांती ह्या संवसारांत हाडून आयिल्लो. उंच कीळ म्हणलो भेदभाव काडून उडोवंक सर्व देवाची भुरगीं आनी हर एका देवाच्या भुरग्याक ताचेंच म्हणलें पवित्र घन आसा म्हणल्यार रुजू करूंक तो आमचे मदें आयिल्लो. जुदेव आनी जेंतील म्हणलो तो भेदभाव काडून उडोवन जेंतिलांकय जुदेवांत तितलेंच हक्क सोडवण स्विकार करचें सोडवणदारा तावन तें ताणें रुजू केलें. आनी हाका कारण जाल्ली मोरी माता देवान वेंचून काडलेली एक विसणार चली. पाप खता विणें जोखीम आनी अन्नाच्या गर्भांत ती गर्भी संभवलेली आनी पाप कथा विण देवाच्या शिळयेक आपल्या गर्भांत ती स्विकार करूंक पावली. पूण ह्या मोरये विशांत सड्ड आमकां वाचूंक मेळना. खंयच्या दिसा ती जल्माल्ली, खंयच्या दिसा ती मरण पावल्ली, खंयच्या दिसा तिका कुडी आत्मा समेत सर्गी घेतिल्लें तें आमी नेणाव. तरी आमी जाणाव नाजरेतांत ती आयिल्ली, जोखीम आनी अन्नाची दूज जावन ती जल्माल्ली. जुजे कडेन तिका करार जाल्ले, पवित्रत्म्या वरवीं ती गर्भी संभवल्ली. एक आंकवार आवय जावन ती आसली, देवाच्या पुताची आवय ती जाल्ली. आजून ती मोरी म्हणलें नांव सगळ्या संवसारार लोकां मोगाळ जाल्लें आसा. न्हय क्रिस्तांवां मदें मात्र मुस्लिमां मदेंय मिरियम वा मोरी म्हणलें नांव लोकां मोगाळ तें आसा. ह्या मोरये थंय सगळ्या चरित्रेंत आमी पळयता इतलीं शतमानां उतरलीं आनीक लोक मोरयेच्या पुनशतांक धांवाधावी वेता. जावयेत लोड शाराक, जावयेत फातिमाक, जावयेत गोडालुप्पेक, जावयेत वेलांकणीक, जावयेत हांगासर कलमाडीक. मोरये थंय एक विशेष आकर्शण आसा. देवाची माता, आमची माता जावन आमच्या आत्मीक गरजांनी आमकां आदार दिवची एक आत्मीक आवय
तिचे थंय देवान आमकां फोव केल्ल्या म्हणल्याक हीच ती आमकां एक रुजवात जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, तिच्या जिणयेंत सकडी संतोशाची गणितां जाल्ली न्हय. ल्हान बाळूक जेजू आसतना हेरोद ह्या बाळकाक जिवशे मारूंक सोदून तयार जाल्ल्या वेळार जुजे संगी ह्या बाळकाक राती घेवन 640 किलोमीटर पयस आसच्या इजिप्ताच्या कायरोको बेतलेहेमांत हावून ती धांवन गेल्ली आनी त्या बाळकाक हेरोदीच्या घासातावन तांणी राखून व्हेल्लें. तीच मोरी टेंपलांत थंयसर 12 वर्सांचो जेजू भुरगो आसतना थंय गेल्ल्या वेळार जेजू सुकोवन गेल्ल्या वेळार पुता हें तुवें कित्याक आमकां अशें केलें म्हूण ताणें विचारिल्ल्या वेळार जेजून दिल्ली जाप तिका समजोवंक कश्ट मारिल्ली. म्हज्या बापाच्या कामांत हांवें मग्न जावन आसा जंय म्हणून तुमकां कळीत नातलें गे. पूण जेजू पाटी घरा गेल्लो तांच्या सांगाता तांकां खाल जावन जियेलो. पूण आपल्या परगट जिणयेचो वेळ येता आसतना आपल्या आवयक सांडून भोवशा त्या वेळार जुजे देवादीन जाला. तो आपल्या मिसावान भायर सरून गेल्लो आनी आपल्या मिसावान तो इतलो मग्न जाल्लो की त्या मिसावाच्या वेळार आवयच्या बोगडांनी ती तिका पळोवंक गेल्ल्या वेळार जेजू विचारता सवाल, कोण म्हजी आवय? जो कोण देवाची कुशी करता ती म्हजी आवय, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. मोरये कळीत आसले आपण थंय स्विकार केल्ल्या ह्या सोडवणदाराक आपलोच कर्ण स्वार्थान दवरूंक जायना. तो सगळ्या संवसाराची सोडवण करूंक आयिल्लो. तीच मोरी माता कुर्सा वाटेर ताका भेटल्ली, कुर्साच्या मुळी उबे रावल्ली, जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार तिणें स्विकार केल्ली. आनी परत पेंतेकोस्ता दिसा पवित्रत्मो आपोस्तलांचेर आनी तिचेर देंवतना थंयसर एक आत्मीक आवय जावन ह्या आपोस्तलांक थंयसर हाजर आसली. तीच मोरी माता भलायकेची आवय जावन आज आमकां समेस्तांक देवा थावन भलायकी जोड दिता. जशें त्या स्पॅनिश चलयेक गेल्या त्या हप्त्यांतच जिमेनाक गेल्ली दिश्ट पाटी मेळ्ळा अशें तिणें केलें. आमकांय हर एकल्याक आत्मीक आनी लौकीक दिश्ट ती जोडून दितली. आमकांय पिडेन थावन ती निवारतली. आमच्या प्रत्येक जावन पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणींक ती राखून व्हरतली. त्याच मोरये मायेचेर विश्वास दवरून आमी ह्या पुंथळाक आयल्याव. तीच मोरी माता वेलांकणी सायबीण म्हूण आमी तिका उलो मारताव. स्टेला मारीस म्हणून दर्या सुक्रू जावन तिका आमी मान करताव. तीच भलायकेची माता जेजू आपल्या पुता संगी आम्हा समेस्तांक कुडी आत्म्याच्या बऱ्या भलायकेन सांबाळू म्हणून आज आमी प्रत्येक तरान मागया. आमेन. आमची खालती प्रार्थना मोरये मायेच्या मजतीन सर्गी बापाक आमी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा, आमच्या मालगड्या मरेफात तुजो मोग आमकां दाखयला आनी तुज्या हाजीरपणाचो अनुभव आमकां करून दिलाय. आमी तुका अर्गां दिताव. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंताक तांच्या उतार प्रायेर बरी भलायकी शांती समाधान दी म्हूण मागताव. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमी आज कितें जावन आसा, आमच्या वडिलांच्या वावराचो तांच्या गामाचो फळ जावन आसा. आमच्या मालगड्यांची बुधबाळ, तांचे आदर्श आमच्या कुटुंबाचे दिरवे. हे समजून आमच्या वडिलांक मानान लेखूंक तांकां गौरव दिंक बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. कुटुंबान जियोवचे भाग मेळनासतना आश्रमांनी वा वाटे देगेन जियोवच्या प्रायवंत पसत मागता. तूंच तांकां सांबाळ आनी तांचो आसरो जा. अशें संतोशान जियोवंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आस्पत्र्यांनी आनी आश्रमांनी प्रायस्ताची सेवा करतल्या पासत आमी मागता. प्रायवंता थंय सोम्याक पळोवंक मोगान आनी सुश्णिकायेन तांची सेवा करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमची प्रार्थन आयक. ह्या येवकर्साच्या मेजा बावारी
हजर जाल्ले आम्हा सर्वांनी मोगाच्या स्पिरितान भरून प्रायवंताची सेवा करचे बरे मन रस म्हूण मागता बापाची मागणी ऐक. आमच्या वैयक्तिक दसाव बसून आम्ही मागया प्रत्येक भाऊ बहिणीपासून आणि ताची सेवा करच्या समेस्त भाऊ बहिणीपासून. दयाळा बापा, मोरी एक भलायकेचे राणी एक आमची आत्मीक आवय जावन तुवें दिल्ले पासून तुजो उपकार आमी आठयता. कुडी आत्म्याच्या बऱ्या भलायकेंत सोम्या जेजूची स्तुती गावंको आनी आमची जिणी मोरये बरी देवाक एक स्तुती गीत जावच्याक तुजे आशिर्वाद आम्हा समेस्तांक पाठय म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या बरी फात. भाऊ बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्या पुताच्या आवय सोबतीन उडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मे म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखो आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
भागे वो थांकवार मरियेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आणि तिचे दिन वाचण्याचे गीत गावून तुझे कणवळाय आमी वाखणताव शेखान शेख प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुझी विस्मिता सर्व खळी मनशा ते कितली अपरिमित तुझी दयाळाय तुझे ल्हानवीक साकरीचे काकुळती तुवें नदर खाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूताचो दळबार संतोषान तुका वाखणता सरकार ताचे वाखणेक आमचे थळे मेळोन आनंदान आमी तुझी स्तुती गायताव बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुख बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तो कादीन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगात पातकांचे मोगसणे मिळशाक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्था सो गोट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगात चवतले आमकां सुबेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, जेराल्डायजा क्लोब आमच्या गोवळी बापा, आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती बागेवोन जुजे बागेवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शारत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन स्वरुपांत कांदले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी तयारी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोरये माये मारी फात आमकां लाबुल्लो सोडवणदार हो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी हीच ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी स्वागत तुका दुर्गोळ्या काळजांत राव तूं मोज्या बरप्रकाशांत ते सर्गेच्या राव मोजे सांगाता स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्गोळ्या काळजांत राव तूं मोज्या बरप्रकाशांत ते सर्गेच्या राव मोजे सांगाता स्वीकार करूं ह्या काळजांत मोज्या अग्रेगान रगत सोम्यान तुका काळजांत तूं ये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी वर्दन्या स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्गोळ्या काळजांत राव तूं मोज्या बरप्रकाशांत ते सर्गेच्या राव मोजे सांगाता उडो सोम्या तुझी वेदेव सो मोत्या मोगो
देण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा सस्ना सस्ना तुझ्या येण्या कृपे देण्या अर्गा अर्गा सस्ना सस्ना आमकां सर्गींच्या जेवणांत दोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरीत जाल्या आरे विश्वासान तुका तावलो मारताव ते सांग वार मरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तकले बगावन संभ्रमीक आशिर्वाद स्वीकार करचो भाग्यवंत आंकवार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यानी भरू आंकवार मरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरो आज आंकवार मरयेच्या संभ्रमा दिसा तुमी संतोष बरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची खाळसां भरू आरे आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं फावो हरिसर पदवेधार देवाचो बापाचो आरे पुताचो आरे पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आरे तुमचे सवे सदांच रावो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमच्या जिणयेच्या फाटल्या वर्सांक आमी नदर घालूं जाल्यार आमकां समजता देवान आमी मागिल्ल्याच्या की चड मागनांतलें आमकां दिलां खंयच्याय संगतींनी आमकां ताणें उणें करूं ना आनी ह्या संदर्भार आमचो उद्गार जावन आसा मोरयेचो म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकतें संतोशान उरता कित्याक शक्तिवंतान म्हजें तें विचित्र कामां केल्यांत भगवंताचें नांव मोरी आमच्या मायेच्या आश्रयाक दावरल्या तिची ससाय मागल्या तिच्या भुरग्यांक आमकां ती निराशी करिना नव्यानाक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मोरये मायेची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां आज आमच्या नोवेनाचो 6वो दीस आयच्या दिसा मोरी देवाची स्तुती गावंक उलो दिता म्हणलो विशय आमी नियाळ केलो आनी आमच्या प्रायवंता खातीर आमी मागलें आयच्या दिसा सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां जुगतो संदेश दिला अदीक मानदीक बापो वेलेरियन मेंडोन्सा रेक्टर आनी विगारवार मिलार मायेचें कातिद्राल कल्याणपूर हांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा जे वाती वणटेल्या तुमची नांवां आपयतना आमच्या प्रधान याजकातावन तुमी मानाची वात घेवंक विनंती करता हाच्या उपरांत वेल्यांकणे आयच्या दिसाच्या नव्यानाक मुड्दम रावल्ली अनुषा अँड अमृता मचादो उडपी जेरोम सँड्रा ब्रिट्टो संतेकट्टे मार्टिना रॉड्रिगस शंकरपुरा रोमित अँड अमित फर्नांडीस बॉम्बे अविता शमिता पिरेरा कलमाडी रॉल्फी अँड ललिता पिरेरा कलमाडी नील सल्डाना उडपी आल्बर्ट इवेट लोबो मैंगलोर रॉबर्ट शांति मिरांडा कलमाडी पैट्रिक फुटाडो एंड फैमिली कल्याणपुर लैंसी डी अल्मेडा एंड फैमिली पडुकोंड पास्कल डोरथी डिसोजा एंड फैमिली पेरंपल्ली सिसिलिया लोबो शिरवा फ्लाविया इग्नेशियस मिनेजस मिलाग्रिस डायना रिचर्ड डिसोजा मिलाग्रिस विनोरा एंड मैक्सिम सिक्वेरा मिलाग्रिस एडलिन एंड एंड्रिया प्रसन्ना तोट्टम
Joseph Fernandez and family, Kasargod. Augustine Fernandez and family, Honnavar. John Violet Fernandez and family, Basrur. Ralph Vanspall and family, Kalmadi. Ovin and Candida Rodriguez, Kalyanpur. Gregory Shalini Korda, Shirva. Apolline Lobo and family, Pangla. Lidwin D'Souza, Tottam. Malisha D'Souza, Tottam. Cynthia Martis, Udupi. Jerome Andrade and family, Kalmadi. Sophia Suvaris, Katpadi. Josephine D'Souza and family, Mount Rosary. Maria Pereira and family, Belmont. Lina Noronna, Hamburg. Lily Desa, Hamburg. Edil Jennifer Meneges, Brahmavar. Rovil Priya Martis, Mudubelle. Juliana Corda, Kakunje. Maria De Silva, Brahmavar. Blanche was Tottam. Rita was Tottam. Lawrence de Almeida and family, Manipal. Patrick Rasta and family, Tottam. Mary Meneges, Shirva. Viona and Viola Meneges, Shirva. Teresa Lobo, Barkur. Lucy Furtado and family, Kalmadi. Lucy D'Souza and family, Manipal. Anil Matthias and family, Manipal. Cynthia Fernandez and family, Kalyanpur. Benedict Meneges, Mount Rosary. Dekan dimbigalya. Velankaniche mai tuja burgyapasun vinati kar. Velankaniche mai tuja burgyapasun vinati kar. Velankaniche mai tuja burgyapasun vinati kar. Ye bo nitali aungkari bagaimon trindadin Jesuची bo निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक गरबी समावच्या वेळी तुका बगला देख वर्ता आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतून तुका दिवंक वा तूं आनी ती सड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतला. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुझ्या देवपुताच्या परमीत काकुळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवून ससयेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका ती गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता. नोवेनाची तेसावां ह्या परी आसात. भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, बरें काम मेळोवंक, पेंगटाची दूख गूण जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, मन परिवर्तन जावंक, मुतांतलो फातर गूण जावंक, किडनीचें फंक्शन सारकें जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, पांयाची खोरस गूण जावंक, जागो नावार जावंक, भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक, पडकाणी गूण जावंक, शिश्ट गूण जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, कुटुंबान समाधानेन जियोवंक, शिरांची अस्खतगाय गूण जावंक, कॅनडावेची विजा मेळोवंक, बोटीर इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, बेजाराय पयस वचोवंक, USA प्रोसिजर बेगीन जावंक, CA एग्जाम पास जावंक, चिंतिल्लीं कामां पोंताक पावोवंक, इंटर्नशीप बरें करूंक, खातीची पिडा गूण जावंक, पडून जाल्लो गायी गूण जावंक, एक्सिडेंटा वरवीं जाल्लो मार बेगीन गूण जावंक.
ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरेपास तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आजची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथाबीन काळजान पेटयला सैमवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनात हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती बरये देवाचे बाये आंबा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती बरये देवाचे बाये आंबा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी नमान बरये कुरपेन भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती बरये देवाचे बाये आंबा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बोडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणाम कळोवन तुज्या सतींच्या आनंदाच्या कुरवात सबार परजळीक मोतया जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळी वाडून दीत म्हूण आत्रेकतां ये दुखेस्ताचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगुल्ल्यावर त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कुरपान ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक केदळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासून भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन नोवेनाचो सवो दीस सांगाता आमी मागया ये कथाबीन माये तुजो उतरावरतो वैभव वर्णूंक कोण सकत तुज्या मुखांतर सर्गीचो देव ह्या संवसारी आयलो जेजू तुजे थंय आटापून ताची कूड आसा करूंक तुजें सर्वस्व तुवें दिलें देवाच्या कुवार माये आमी तुका नमस्तां आमी तुका शरणा येता तुज्या दैवी पुता सगळी सरकारची आमची तूं आमचें अमृत सासणी गुंजवाड प्रकाशुची तूं आमची वाट तुज्या दैवी पुताचो चड आनी चड मोग करूंक तूं आमकां शिकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तो आमचो राय आनी तूं आमची राणी म्हूण आमी तुमकां उलो मारता सर्गीच्या बापा आनी मनशा कुळा मदें तो आमचो मध्यस्थ जेजू जावन आसा वाट आनी तूं ताचें दार हे दाविदाच्या वंशाच्या भोवसबीत फुलां तुजे मुखांतर आमचो रचणार जालो सर्वोन्नार सगळ्या सृश्टीच्या देवाक तुवें तुज्या उदारी वावयलो समेस्तांक पोशण दिवच्या देवाक तुवें पोशण दिलें भोव घनादीक माये सर्व जनांगा तुका भगी म्हूण पासारतात तुजो आवयचो मोग आमचे थंय तुज्या निर्भागी पातक्या थंय दाखय आनी ससनाच्या बचावेक आमकां तूं पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमीन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बाब तुजे मुख पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोंच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सोब कसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातल्या दयाळाये लागीं आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची
जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबय आसूं तुमकां राखोंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.